बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. आता आमच्या काळजाचे दवरया. पश्चाताप भोगच्यांक दूख धरतल्यांक भोगसणें दिवंक जेजूक बापान धाडला. आज आमी पश्चातापा विशयान नियाळ्ळें तर खरी दूख धरून ह्या मिसाच्या बलिदानान जेजूक आमी मेळया. ताजें उतर आमी आयकोवया हो उंडो आनी ताजे मांस आनी रगत आमी सेवया. आमी नवी जावया. तर पश्चाताप काळजान सर्वां सांगाता मेळोन म्हणया हांव पातकी सैर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थोवन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळ करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत्का सोमिया काकृत्का सोमिया काकृत्का सोमिया काकृत्का Krista काकृत्का Krista काकृत्का Krista काकृत्का Krista काकृत्का सोमिया काकृत्का सोमिया काकृत्का सोमिया काकृत्का सोमिया काकृत्का. सगळी ताळे पेटून महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा तुका ससनाच्या ससना महिमा तुका ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन. महिमा देवा महिमा ताच्या पुता महिमा देवा महिमा ताच्या पुता महिमा तुका ससनाच्या ससना महिमा तुका ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन. महिमा देवा महिमा पवित्र महिमा देवा महिमा पवित्र
Moima tuka sasna sasna. Moima tuka sasna. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. प्रार्थुया. भोव कणवळ्या बापा, तुझ्या पुताच्या काळजाच्या सुगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या त्रेगांनी आमची काळजां पेटय. अशें आमची काळजां जेजूच्या काळजा सारकी जावं. जेजूच्या आनी आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या अमोल एक रक्ता वरवीं सगळ्या मनशाची तुवें सोडवण केल्याय. तुझे अगणित का कोळतीन तुवें आमकां फावो केलाय तें देणें आमचे सवे सांबाळ आनी आमचे सोडवणेचो हो घूट संभ्रमून ताजो फळ आमी चड आनी चड भोगूंक तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं कर देव. तुजे सवे पवित्र आत्मेचेपणां जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. विदेशाविशीं देवाची येवजण पेद्रू समजयता. इतिहास अवेस्वर 11 वोळ 1-18 पर्यंत. विदेशांनी देवाचे उतार मानून घेतले म्हूण जुदेयांत आसलेल्या धर्मदुतांनी आनी भाव भयणींनी आयकले आनी पेद्रू जेरुसलेक आयलो तेन्ना सुन्नत केलेली ताची टिका करूंक म्हणलें. सुन्नत करूंक नासलेल्यांगेर कित्याक रावलय तूं आनी तांचे बराबर कित्याक म्हूण जेवलोय. तेन्ना जवाब दिवन पेद्रून एकान एक इस्कुटून सांगलें. एक दीस हांव जोप्पा नगरांत आसलो तेन्ना मागणें करता आसतना पवित्र आत्म्याचो भार म्हजेर आयलो. तेन्ना एक दर्शनान चारी कोनशांनी ददलेली सर्गांतावन जमनी पर्यंत देंवलोली एक व्हडली ओल कशी कितें हांवें देखलें. हें न्हीद म्हजेशी देंवून आयलें. हांवें तांचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मनजाती जानवरां आनी जिवांनी आनी वाऱ्या वयलीं सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हाका म्हणटालो एक ताळो हांवें आयकलो. पेद्रू उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हळें, ना सायबा, कशेंच ना. अपवित्र आनी मेळे केदींच म्हज्या तोंडांत भितर सरूंक ना. आनीक एक पावट त्या सर्गा वयल्या ताळ्यान म्हाका म्हळें, देवान नितळ केलां तें तूं अपवित्र म्हूण लेखूं नाका. हें अशें 3 फावटी घडलें आनी उपरांत सगळें परतून सर्गार उबान गेलें. तेन्नाच आवचीत हांव रावतालो त्या घराच्या उबरेशी तीग मनीस उबे जाले. शेजाऱ्या तावन म्हाका मेळोवंक तांकां धाडलोलें आनी तांचे बराबर वचूंक फाटीं फुडें सोरनाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे सो भाव म्हजे बराबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेल्या. आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलोलो आपणाक दिश्टी पडलो आनी आपणाक अशें म्हणलें म्हूण ताणें आमकां सांगलें. जप्पाक पेद्रू म्हणलेल्या शिमावाक आपोवंक धाड. तो उलयतालो त्या उतरां वरवीं तुका आनी तुज्या आख्ख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो. तेन्ना म्हाका सुम्याच्या ह्या उतरांचो उडास आयलो. जुवान उदकान स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावट देंवलो तेन्ना देवान आमकां दिलां तेंच देणें ताणें तांकांय दिलें. जाल्यार देवाक आडखळ घालूंक हांव कोण?
हे ऐकून ते ओगे पडले आणि देवाक वाखणून ताणे अशें म्हळें, म्हणटस जिविताक पावयता तसले जिवीत बदलाप विदेशांकी देवान दिलें. देवाचे उतारे. लागीं देव उलोयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सरपोर जानो तुमी उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. देवा आमच्या तूं कितलो बरो, तुझे उतर करपे जरो. तुझे कुशे काळीज वोगता, तुझ्या कायद्याक ध्यान मन लायता. आमचे लागीं देव उलोयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सरपोर जानो तुमी उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. सगळ्या आमी उबे रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. क्रिस्ताक जय जय, क्रिस्ताक जय जय, क्रिस्ताक जय जय. हालेलुया, क्रिस्ताक जय जय, हालेलुया, क्रिस्ताक जय जय, क्रिस्ताक जय जय. Krista JJ, Hallelujah, Krista JJ, Hallelujah, Krista JJ, Hallelujah, Krista JJ. Hallelujah, 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 Krista JJ. सर्वेस पोर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. मार्काचो अवस्वर 2:1 थावन. थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरनावाक फाटी आयलो. थंय तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली. हें आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. अशें तो देवाचें उतर परगोटून आसतना सोग जण एक अरिगाराक ताचे सरशी उखलून हाड आयले. पूण लोकांचे केटी निमती तांकां जेजू सरशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसल्या कडेन घराचें पाकें सोडून उक्तें केलें आनी आरिगाराक तो न्हिदोन आसल्या हांतुरणां समेत वयर तावन तांणी सकला देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरिगारा म्हळें, पुता तुजीं पातकां भोगसली. तवळ थंयच बसून आसल्या शास्त्रां भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, हो कित्याक अशें उलयता? हो देव निंदा उलयता. देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां भोगसूंक तांगता? ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हूण जेजू आपल्या मनांत क्षण जाणा जावन तांच्या लागीं म्हणालो, तुमच्या मनान तुमी अशें कित्याक चिंतात? आरिगारा सांगूंक खंयचें चड सोंपें? तुजीं पातकां भोगसली म्हणचें की उठ, तुजें हांतूळ घे आनी चल म्हणचें? तर मनुश्या पुताक संवसारी पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो आरिगाराक म्हणलो, हांव तुका सांगता, उठ, तुजें हांतूळ घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी त्या क्षणांच आपल्या हांतूळ घेवन जमो जाल्ल्या सकडां वचेर भायर सरून गेलो.
हे पळोवन सुमेश विजमीत जाले आनी देवाक ओरनून असले आमी येदोळ देखले ना म्हणाले. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. बशी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 सकाळी म्हज्या टॉकांत प्रवचनांत हांवें तुमकां पातक आनी 3 उपदेशा विशयान सांगले आनी उरल्या टॉकांत तुमी आयकल्यात देवा थंय कशें फाटी येवचें गे म्हणून. देवा आनी मनशा मदें आमकां वेगळाचार करचें पातकान. कोणें कोणें पातकान. देवाक आनी आमकां मदें खंदक. A valley we create when we commit sin. पातक करतना आमी एक व्हडली खण म्हणटा आमी खण वॅली या खंदक आसा करता देवा आनी आमच्या मदें. केदाळा पातक प्रवेश जाता पवित्रपण नाश जाता. पातक प्रवेश जातना पडतळ्यान सांगा. पातक प्रवेश जातना संजेर जेवण आसा. ओके. पातक प्रवेश जातना when sin enters holiness exits. Praise the Lord. Hallelujah. आज आमचे झगडे ह्या पातका विरोध. Praise the Lord. एक झगडा चलता. Praise the Lord. 12 वर्सां पयले हे सेंटरी बंद करया म्हणून मस्त सैतानान पळयलें. सैतानाक जावंक ना. कित्याक हे सेंटर सैतानाक आपणूक जायना. जेजू काम करता. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सगळ्या संवसारांत कॅरिझमॅटिक संचलनाक गोल्डन जुबली 50 बंगराळ्या वर्स ह्या वर्स म्हणजे पवित्र सभेंत एक नवें वारें वळटा. अ न्यू विंड ब्लोज इन द चर्च. कसलें वारें? पवित्र आत्म्याचें वारें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. इंग्लीश भाशेन म्हणटात न्यू एव्हँजलायझेशन. नवी सुवार्ता. जेजूची ती सुवार्ता पवित्र आत्मो जिवाळ करता आनी 12 वर्सांत हांव ती सुवार्ता ह्या जाग्यार तावन सोमी परगडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ह्या सेंटरा बरी मस्त सेंटरा करूंक उरल्या पंगडाच्यांनी पळयलें. एक प्रसिद्ध प्रवाचक ताच्या टीम हांगा आयिल्ले. ते मोरयेचेर पातयेनांत एवकरिस्तार पातयेनांत आराधनांत पातयेनांत पळया कित्या लोक हांगा येता. 1 हप्तो बसले. 2 हप्ते बसले. फाटी गेले आनी ते ताका सांगा लागले आमकां डिवायन रेट्रीटा सेंटरा बरी आमकां करूंक जायना. कित्याक म्हण तांणी विचारलें. थवळ ते म्हणूंक लागले थंय आमी स्तुती करचे बरी ती स्तुती करतात. आमी बायबल वाचचे बरी ती बायबल वाचतात. पूण थंय युकारिस्टीक अडोरेशन आसा. हजारांनी गूण जातात. आमकां युकारिस्टीक अडोरेशन ना. थंय मिसाचें बलिदान आसा. आमकां मिसाचें बलिदान ना. थंय कुमसार आसात. पातकिजणी बदलतात. आमकां कुमसार ना. त्या खातीर आमकां तांचे बरी करूंक जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी हें सांगलें कोणेंय न्ही. DGS दिनकरान फेमस जीजस कॉल्स मिनिस्ट्री पंगडान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मग भाव भयणीनो कॅथोलीक सभेची सता पवित्र आत्मो जिवाळ करता. तर आज या म्हज्या प्रवचनांत आमी नियाळया पातक कशें प्रवेश जाता. हाऊ सिन एंटर्स. आज
तुम्ही पळयलें हांगा एकल्याक 4 जण उखून नाडना येयले. कितले जण उखून नाडना येयले? ताका कितें जाल्लें आर मारले म्हळ्यार आमकां ब्लड क्लॉट जाता. ब्लड क्लॉट जातना एक सायड येता आनी ह्या सायडीक सेन्सेशन आसना. सुतल्यान मारल्यार सेन्सेशन ना. वन सायड इज डेड बिकॉज ऑफ द ब्रेन क्लॉट. आनी 4 जाण जो भावार्थ ताका उखून हाडटात. थंय जागो आसुल्लो गी कितें केलें तांणी? वयर वचून पाकें सुण्यान केल्लें पाकें व्हडलोसो दोंपलो केलो आनी ताका देंवयलो. जेजून ताका पळोवन कितें म्हळें? उठ चल म्हळें गी. कितें म्हळें? पुता तुजी पातकां भगसली. थंय आसलेल्या सगळ्यांक स्कॉर्पियन कोंबाचेळ साबल्या बरी जालें. प्रेज द लॉर्ड. तांणी चिंतलें उठ आनी चल म्हणटा कोण ना म्हणून. रूट कॉज फॉर द सिकनेस. आमच्या पातकाक रूट कॉज मूळ कारण कितें? पातक. पिडेक मूळ कारण पातक. त्या खातीर पातक बोगसातना पिडा गूण जाता. त्या खातीर कुमसार गरजेचें. पश्चातापावचें गरजेचें. पश्चातापावा. जिणी बदला. सर्गाचे राज 2 चावयांनी उक्तें करियेत. कितल्या चावयांनी? आयको ना. खंयच्यो त्यो चावयो पळया. एक रिपेंट. एक इंग्लिशान रिपेंट आनी एक बिलीव आनी एक रिपेंट म्हळ्यार पश्चातापाव आनी पातये. कोणाचेर पातये? कोणाच्या उतराचेर पातये? कन्नडांत अशें म्हणटात ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡು. म्हणजे पश्चातापाव आणि जेजूच्या उतरांचेर भावार्थ दवर. 2 चावयो. रिपेंट अँड बिलीव. थोडी केवळ रिपेंट हांवें म्हळें उडवलो गिल्ट फिलींग का जाल्यार वांचे. सैतान म्हणटा दोरी कितली लांब आसा पळय. दोरी कितली घट आसा पळय. मागीर आउट. प्रेज द लॉर्ड. ना वीक कितलें टेस्ट आसा पळय. पॉयझन. थोडी वचून पॉयझन घाण घेतात. सैतान येता सोरूंको लुटूंको नाश करूंक. हांव आयला जीव दिवंक. सो रिपेंटन्स पश्चाताप म्हळ्यार देवाच्या मोगा फाटी येवचें. रिटर्निंग टू गॉड. देवा थंय फाटी येवचें. वेचीक पूत आयिल्ल्या बरी फाटी येवचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी दुसरें ताच्या उतरांचेर फाटी येवचें. बिलीव इन हिज वर्ड्स. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वेचीक पोतो घर सोडून गेलो. कित्याक घर सोडून गेलो? बापाय कडेन तो कितें करी लागलो? झगडलो. ताणें कितें विचारलें बापाय लागीं? वांटो विचारलो. बापाय जिवंत आसतना वांटो दितात गी? ना. आतांच्या काळार दितात कित्याक भुरग्यांनी झगडचें नाका म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जुदेवाच्या काळार वांटो दिवंक ना. बापाय मेल्या उपरांतच भुरग्यांक येता वांटो तो. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर थंय 2 पूत आसले. कोण पूत? व्हडलो मलगाडो आनी एकलो निमाणो. कितलीं जाणां तुमी निमाणी घरा? लास्ट वन. कितलीं जाणां आतां गात वयर घालया पळय. निमाणी. आतां लोन दाखया. ओके. निमाणे पोळो म्हणटात न्ही गे. पुसून घाल्लो. कोंकणीन म्हणटात पुसून घाल्लो पोळो. थोड्या पटी कुसुल्लो कुवाळो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमी 7 जाणां भुरगीं. आमकां आमी बाब म्हणटाले. हांव डॅडी म्हणनातले. हांव बाब आमकां खावंक हाडटालो. आमी मम्मू म्हणटाले. बाबा मम्मू हाडला हिंगी म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. गोळी भजे म्हणी हाडल्यार बाबू आमी 8 जाणां 7 जाणां भुरगीं. बाब आनी माई 9 जाणां. बाब ओट्टूक 10 हाडटालो. 10. 7 जाणां भुरग्यां सगळ्यांक एक बाबाक एक मायक एक आनी एक एक्स्ट्रा त्या निमाणे चेडवाक. ताका 2. आमी लो चिमटे काडून आनी बाब आसा पळय. बाबाक आनी की मोग चड. बाब काय ना. तें बाबा म्हणटाना बाबाचो गोळी भजे ताकाच. माई 4 गोळी भजे देवा म्हज्या. प्रेज द लॉर्ड. आमी आसा पळय लो असो चिमटे काडून एक काण घेवन वचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
आनी बाब काजर जाताना म्हणालो, पुता तुका 4 पावंडा भांगारां चड, 4 पावंड भांगार चड उरल्यांनी घालें गेला, भयणी पळोवंक पडल्यो, आमी घालें गेला. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हळ्यार पुसून गेल्ल्याचो मोग चड. वैगी घरा झगडल्यार म्हणटात ते निमाणे न्हे रे, ताजे कडेन घालें झगडटात तुमी म्हणटात की ना. पुणे मागीर आयिल्लें शिंग बारी जोबोर, ते आमकां चिमटो काडटा असो रडटा, बाबाचे मारामी घ्यायचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळय हांगा निमाणो मलगडो पूत बाबा ओट्टू शेतान काम करता, धाकटो पूत घरा गम्मत पोटभर जेवता, गट्ट न्हिदता. प्रेज द लॉर्ड. रॉंग फ्रेंडशीप, बोंडी सुरू जाता. प्रेज द लॉर्ड. एक सांगणी आसा, भुरग्यांक आस्त कर्ण दवरिनाकात, भुरग्यांक कसो तुमची आस्त कर्ण काणून घेया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुम्ही आस्त केल्यार पल्या मोबायल दी, आयफोन दी, तें फोन दी, हें फोन दी, मागीर सर्गाक टिकेट दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक आवय म्हणा लागली, हांव इस्रायलान काम करते आसा, म्हजो पूत म्हाका मारता. हांवें सांगलें खंयच्या क्लासीन वाचता? 10वे क्लासीन वाचता. कालें जालें, ताका कालें पुरो जाय हांवें काणी घेवन दिलें. पोरताचो बर्थडे, ताका रेबक कूक शू जाय म्हणालो, 2000 रुपयांचे शू काणी घेवन दिले. आज शूवांत तूं मारता फादर. हांवें म्हळें सायबिणें तूं बागी, सकट स्लिपराचे मार केल्यार तूं शुवाचे मार खाताय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय आज आमच्या भुरग्यांक हांवें पळोवचें आसा, हांव युथामध्ये सुमार 19 वर्सां 17 वर्सां आतांय काम करता युथामध्ये. हांव डिरेक्टर जावन काम करतलो. YCS YSM टिनेजर्स आनी एडल्ट हांचे भुरगे वटू काम करतलो. ही भुरगीं हुशार. अप्पा, इंडिया गॉट टॅलेंट उक्ते घरा आमच्या भुरग्यांक टॅलेंट पळया. हाडात की याद कुडींत काल्यांक वचना. डान्साक एक स्टेज दिया, ते अशें गुंता कशेंय गुंता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक्सपर्ट आमची भुरगीं. स्विमींग, जिम, ट्रिम, डान्सिंग, क्रिकेट, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल, कालें जाय, व्हिडिओ गेम, टीव्ही, मोबायलां, इंजिनियर्स आमची भुरगीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भावार्थांत 0 आमची भुरगीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आप क्रिस्तु में है तो हीरो, यदि क्रिस्तु नहीं तो 0. प्रेज द लॉर्ड. एक उतर हांव तुमकां सांगता मोगाचे भाव भयणीनो, तुमी तुमच्या भुरग्यांक शिकप दिया नाका म्हणना, डिग्री दिया नाका म्हणना, MBBS इंजिनियर या आनी कितें करूंक पुरो करा नाका म्हणना. तांचे MBBS CA या तांचे इंजिनियर या तांचे ट्रेनिंग या ट्युशन तांकां एक उद्योग दिता, जॉब दिता. खाण खावंक, पोटाक, बुकेक इल्ले गुले पयशे दितात, एक घर दिता, एक कार दिता, पूण एक सत तांकां ते साल्वासावन दिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू नातल्यार साल्वासाव ना. तर आमच्या भुरग्यांक जेजूक दिला गी. बायबल सांगता ल्हान आसतना तांची गच्ची बागय. वेन दे आर स्मॉल करेक्ट देम. आमी खंय करेक्ट करचे आतांचे भुरगीं. आतांची 1, 2 नातल्यार 1.5. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कन्नडान बरें आसा, 1 ಬೇಕು 2 ಸಾಕು 3 ಕೂಕು ಔಟ್. 3 third one we never allowed because abortion. We killed the baby. Praise the Lord. आता एकल्याक पिझ्झा जाल्यार आनी एकल्याची इजा, आनी एकल्या पोळे, एकल्याक पानपळे जाल्यार एकल्याक इडली, एकल्याक चा जाल्यार आनी एकल्याक कापी. ह्या भुरग्यांक कायजे जाल्यार पळया धाकटी भुरगीं माम्मी ताका भोंवडावन शेपून तोंडा भितर घालन चिंटू दाखोवन चिड्डून मुरडून तोंडा भितर घालता. आतांची भुरगीं जेविनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया आतां खाणाक कांय आमकां प्रॉब्लेम ना, घट्ट मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक स्वभाव दुसरे जाल्यात. आदी आमी जोयना म्हळ्यार बाब म्हणटालो, जोयनातल्यार भूक लागतना जेवतलो, काडलें वयर दवरलें. आतांची भुरगीं तूं जोयनातल्यार ती दिनाका, हांव 5 दीस उपास रावता. प्रेज द लॉर्ड. 5 दीस उपास रावतात ती. देवा म्हज्या कसली सकत गी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अळे चड उलयनाका, उलयल्यार बांयक वचून उठटा. नाका पुता, आवय बापूय पुताच्या भुरग्याच्या पांया पडटात. नाका पुता, तो पुता न्ही भुता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सांगचें सत मू, सत मू.
आज आवय बापाय रडटात भुरग्यां खातीर. आज हांगा शिकितली आवय बापाय तुमी रडटा तुमच्या भुरग्यां खातीर. जेजून म्हळ्यार जेरुजलेमाच्या स्त्रियांनो रडा नाकात म्हज्या खातीर, रडा तुमच्या. म्हाका जंय बायबलान सांगता विळापाचो ग्रंथ, सकाळच्या फारार उठोवन हात उबारून तुमच्या भुरग्यां खातीर रडोवन मागा. त्या खातीर कुटुंबां मागणें, सकाळी मागणें, संजेर मागणें, भुरग्यांक पुरो दिया, लांतावन मागणें शिकया, बायबल दिया, देवाचें उतर शिकया, रेट्रिटाक आपोवन हाडा, वर्साक एक म्हणी रेतेर करा. प्रेज द लॉर्ड. त्या दाडा कुटुंब बचाव जातले, नातल्यार तुमी मात्र बचाव जातल्यात, भुरगीं खंय खंय आहात कितें देव जाणा. प्रेज द लॉर्ड. आनी आयची भुरगीं इगर्जीन काजर जायनात. इगर्जीन काजर जाल्यार व्हडलें मिराकल, अजाप. आज पेटे सुणी माजरां जी येतात, लिव्हिंग टुगेदर पळया, लिव्हिंग टुगेदर पळया. खंय पावला संवसार. देवाक विरोध येताना मनीस. आज सुनामी येनासतना मागीर कितें येता. आयसीस जाताले टेररिस्ट ग्रुप गमटे कातुरचे आनी कितें करचे. मनीस शिकला, एड्युकेटेड फूल्स, एड्युकेटेड फूल्स. आमच्या राजकारणी पळया, पॉलिटिशियन्स एड्युकेटेड फूल्स. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक बाबासाहेब फ्रांसीस म्हणू लागलो, संसार देवाक विसारला. वर्ल्ड हॅज फॉरगॉटन गॉड. विसारला. बाबा जुआंव पॉल दुसरो, सांत जुआंव पॉल दुसरो म्हणू लागलो, वर्ल्ड हॅज लॉस्ट द सेन्स ऑफ सिन. पत्कशी प्रज्ञा गेल्या. हांवें सांगलें एक पेक पिये मागीर पिये पिये पिये, एक व्यभिचार कर मागीर व्यभिचारान पड, एक ब्लू फिल्म पळय मागीर ब्लू फिल्म पळय, 25 वर्सां सुइसायड कर मोर, मागीर सासना विशय दी ताका येसुम्या. प्रेज द लॉर्ड. आमी आसता सत सत. ओ भुरगो घरा बसलो, कश्ट कोत्तू ना. म्हाका उडास आसा, आमी ल्हान आसतना कितलीं जाणां इस्काला सोलोवन गेल्ल्यात. हाऊ मेनी ऑफ यू वॉक्ड टू युअर स्कूल? लिफ्ट युअर हँड्स. मामा कितले किलोमीटर? 4 किलोमीटर सकाळी, 4 किलोमीटर संजेर, 8 किलोमीटर. कितली वर्सां तुका? 54. तू 104 मुसर वाचताय. 4 4 8 चल्लाय पळय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां मामा 8वी 9वी 10वी सकाळी 8 किलोमीटर, संजेर 8 किलोमीटर. जाय गी पाठ उरता गी संजेर येताना. हायस्कुलाक येताना 8 किलोमीटर सकाळी, 8 किलोमीटर. इगर्जीक वचत जाय 100 किलोमीटर, वचत जाय 100 किलोमीटर, पाटी 12. कोणाकी डायबिटीक बीपी शुगर येता गी, मागीर आमी हस्ती बरी जाता गी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया आदीं पुरो टीव्ही, व्हडल्यो व्हडल्यो टीव्ही आसल्यो, पळयल्या ते तुमी? सुरू टीव्ही येताना कशी ओंग जातले एकल्याक. व्हडल्यो टीव्ही, फॅट. मनीस कसो आसलो? बारीक आसलो. आता मनीस फॅट, टीव्ही फ्लॅट. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आमी टीव्ही मुखार बसून खावन बोरनू आमी अशी जाल्या. टीव्ही फ्लॅट जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. काळ बदलला. आमकां बीपी शुगर, आता जल्मल्ल्या भुरग्यांक तर बीपी शुगर, 14-15 प्रायर बीपी शुगर. प्रेज द लॉर्ड. आदीं चलतालें हांव. आता इस्काला खंयची म्हणी भुरगीं चलतात की भारी अप्रूप. आता सायकल दिला न्ही आमच्या गव्हर्मेंटान, सायकल म्हणी सोडा म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतांच्या भुरग्यांक घरा बागलार ऑटो रिक्षा येता, व्हॅन येता, मारुती ओमनी. ना इस्कालाच्या व्हडलें बस. आमकां बस ना, टुस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ह्या भुरग्यांक बॅग भुरगीं भरतात की मम्मीन बॅग भरून दिवचें. टिफीन आमकां एक डब्बो, तेंत शीत आनी एक लोणचें. आतांच्या 3 स्टॅरकेस, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स. तो ओंक ताका एक बॅग. प्रेज द लॉर्ड. मागीर एक मोदे स्नॅक्स. आमकां स्नॅक्स मात्र, स्नॅक्स. प्रेज द लॉर्ड. ही भुरगीं पुरो काणयो न्हू. हांकां जिपाक सोडोवचें कोणें? मम्मीन. आमी बॅग वयतल्या, मम्मी हाडिल्लें दरपुता बॅग, दरपुता. गेलीं भुरग्यां पिकनिकाक गेल्ल्या बरी. सकाळीं पिकनिकाक, सांजेर पिकनिकाक. ताज्या उपरांत मम्मी पॉकेट मनी, दरपुता 500 रुपीज. काणयोन लगड वस.
प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या बापायन पॉकेटीत दवरूं ना, पॉकेट मनी खंय मेळची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सतगी वैगी काळ बदलला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 तर मागणे बदलला. पहिले सकाळी मागणे संजेर मागणे आसलें. वय मो कितल्या जाणांच्या घरा सकाळी मागणे आता ह्या 7 वयर गेल्या. कोण पोटी मारतात कुमसार जायचे. सकाळी मागणे पळया काल एक 50-60 जाणांच्या घरा म्हणून दिसता सकाळी मागणे आसा. कितल्या जाणांच्या घरा संजेर मागणे आसा 7 वयर गेल्या. थोडी पाद्र्या पळयता म्हणून 7 वयर घालतात कोण ना ओडना. थोड्यांनी अशें घाला म्हणटा ते अर्धे मागणे, अशें घाला म्हणटा सगळे मागणे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमचे मागणे आसा पळया गती काडटाचे मागणे. कोण म्हणा लागली म्हाका फादर आमगेर सोमार 7:30 वरां मागणे फादर. अयो भारी बरें 7:30 वरां मागणे कित्याक? त्याच टायमार करंट येता फादर. प्रेज द लॉर्ड. करंट गेल्ल्या कोण आमरी म्हणे रे म्हणा म्हणा म्हणा. आनी एक आमच्या बापा म्हणजे स्टाईल पळयल्यार आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र. भुरगीं 2 विकेट आउट. आनी आवय वगेत बसता भितर रान्नीर निस्त्यार मास्टले कडी दवरून येता. ती सतमंता देवा सरपदरा बापा सर्गा आनी पृथ्वीचार आसनारा. थंय गेली भायर आयली. नमान मरे पळय गो थंय कालन जाली कडी कालन जाली पळय गो. हे म्हज्या जेजू आमचे बातकां बक्षी. तें काल्याक हांव बेता पळय गो जेजा बातकां बक्षी. आनी ते लदीन सोर जाता. सोम्या काकोतकार क्रिस्ता काकोतकार काकोतकार. आनी पेटो बोंगता. बापूय म्हणटा वगेत राव पेट्या आमची काकोतकार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. फादर फ्रँकलिनाक कशें गोत्तू गे म्हळ्यार हें पुरो हांवें हाडलें पळयलें जल्मल्ल्या गांवांत. प्रेज द लॉर्ड. पूण आदी मागणें म्हणी आसलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव ल्हान आसतना चिंतलो हो तेर्स कोणें सोदून काडलो गे म्हणून. कित्याक म्हळ्यार केदाळाय न्हीद येना, तेर्स करतना न्हीद येता. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां राती न्हीद पडना जाल्यार बेश्टें मेडिसीन सोदून काडलां डॉक्टर फ्रँकलिन. प्रेज द लॉर्ड. राती न्हिदतना एक कोंत काण घेया. पयलो कण सुरू करा, दुसरो कण म्हणचे म्हणना, दुसऱ्या दिसा सकाळी म्हणचे. तुमकां न्हीद येना जाल्यार टॅबलेट काण घेनाकात. सुमार जाणां टॅबलेट काण घेतात. टॅबलेटाक न्हीद येता तांकां न्हीद येना. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही बायबल काण उत्पत्ती ग्रंथ पयलो अवस्वर वाचा, दुसरो अवस्वर आउट. बायबल तुमच्या वयर न्हिदतात, तुम्ही बायबला वयर न्हिदतात. प्रेज द लॉर्ड. सतगी सतगी. तुम्ही सारूंक पुरो फादर फ्रँकलिनाक कशें गोत्तू गे म्हळ्यार म्हाकाय न्हीद येताली. हालेलुया. आमी जैतेवन जाय. देव म्हणा लागलो दिंबी घाल मागणें कर. ल्हान आसतना बाबाचें टॅक्नीक आसलें. आमच्या मांयक आमचो बारी मोग माया पळय बारी मोग मांयक. आमी भुरगीं 4 किलोमीटर चलचे 4-8 किलोमीटर. थंय मस्त खेळटाल्या. येवन इल्लें घरा इल्लें पावतना 6 वरां जातालीं. मागीर माय च्या दिताली. ताजे उपरांत आमी नाताले. हांव इल्लें होमवर्क करताले. हांव 7 वरांक न्हांवन येवन 7:30 मागणें. मागण्या उपरांत एक विकेट उरना. आमी पुरो आउट. हांव उरोंकूच उरना. प्रेज द लॉर्ड. पापो न्हिदल्या उपरांत कोणी जेवता ते ताका मम्मी घालें करता. न्हांवन आयिल्ले कुडले जेवण दिता मम्मी. आमी इतलें जेवताय. ल्हान तोंदे पोट इतलें जेवतालें हांव. सोमा बोकावचें. मागीर तेर्स म्हणून बसतना सुरू जाता. प्रेज द लॉर्ड. तदा बाब गोजी करता. तुका सांगिल्लें न्ही तेर्सा पयलें ताका जेवण दिनाका म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पूण बाबाचें टेक्नीक आसलें. हे पुरो न्हिदतात सोर हो. त्या खातीर बाब म्हणटलो हळे तेर्स म्हणटाना सकाळीं दिंबी घाली जाय. प्रेज द लॉर्ड. आमचे 7 बॅटालियन मिलिटरी बरी ओडलो ताज्या फाटल्यान ताज्या उपरांत 7 जाणां दिंबी घालतात. थंय आमकां टेक्नीक आसलें. बाबान फाटल्यान दिंबी घालची, आमी मुखार दिंबी घालची. दिंबी घाल्ल्या कडेन न्हिदताले हांव आमी. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमकां गोत आसलो फस्ट कण फस्ट, सेकंड कण सेकंडाक, थर्ड कण थर्डाक. म्हजे नंबर 4 म्हाका गोता 4 म्हणटाना उठल्यार पुरो म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण बाबाचें टेक्नीक आनी एक आसलें. तेर्स म्हणटाना हात वयर घालीचे. अय्या न्हिदोंक सोडटा हो बाब. दोनी हात वयर आनी एक चूर वात सकल येती जाल्यार फाटल्यान टक्क कूट मांड्याक.
देवा म्हज्या कितल्यो कुटी केल्यात. आज ना 2003 वयर गेला तो थंय पडून आसता कोण ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ताणें कूट गेल्ल्यान आज हांव फादऱ्यार जाला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. थोड्या भुरग्यांक ल्हान आसतना मोग करा, पुरो दिया, लगड काडनाका, तांकां मागणें शिकया. प्रेज द लॉर्ड. सकाळीचें मागणें, सांजेचें मागणें, बायबल वाचचें, मागणेची सकत. कितें जालें, वो व्हडलो पूत घरा इतल्यान काम करतलो. धाकटो घरा बसून खातालो न्ही, बोकायतालो गट्ट. काऊन रॉंग फ्रेंडशीप. आज आमकां गोतून आमची भुरगीं कसली फ्रेंडशीप करतात म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. आमची भुरगीं कोणा कडेन खंय येतात गोतून. हांव तुमकां हे सच सांगता. हांव दिल्ली आसलो. दिल्ली शुक्रारा सोनवारा मोस्टली इस्कालांक 8वी 9वी 10वीच्या भुरग्यांक रेतेर दिवंक येतलो. 8वी 9वी 10वीची भुरगीं ड्रग्स खाण घेतात. ड्रग्स 8वी 9वी 10वीची भुरगीं कावन्सिलींग करनाका रेतेर दिवन आवय बापाय सांगाता रेतेर घालना. मस्त इस्कालांनी मस्त प्रयत्न तेंच्या फादरा सांगात हांवें केला. भुरग्यां कडेन विचारलें खंय ड्रग्स मेळटा तुमकां. फादर काय ना, आमच्या गुडांगड आसा पळय हांगा मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. व्हडल्या ड्रग माफिया संवसारांत आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताजे उपरांत देवा कारका जेजू. त्या खातीर आमची इस्कॉलांनी रेतेऱ्यो, आमी इस्कॉलांनी, कॉलेजींनी, नर्सिंग इन्स्टिट्यूटांनी रेतेऱ्यो आरंभ केल्यो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कित्याक आज भुरगीं आनी 10वीची भुरगीं PUCच्या पयले काजार उपरांत कित्याक पुरो मुग्धी जायत आनी मुग्धून जाला. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक मागणें ना, पयशात घर आसा. वेचीक पूत आनी वेचीक दूव आमीर आसता, देव न्ही. We are creating prodigal sons and daughters in the society and in the church. Shame on us. आम्ही आवय बापय, we are Catholics, Christians. खंय आसा आमचो भावार्थ. त्या खातीर तुमी काजार जाल्यात. तुमच्या भुरग्या बाळ्यांक जेजूच्या वाट्यान चलयता म्हणून भास दिल्या. देव विचारता खंय आहात तुझी भुरगीं. तुका चोगा भुरगीं दिली खंय आहात. कित्याक ती येनात. धाकट्या पुताची गत. व्हडल्या पुता बापाय मुखार रावंक धैर्य ना. बापाय गौरव दितलो तो जावं पुरो. ताचे उण आसलें, विकनेस आसलें. धाकट्याक दुसऱ्यांनी प्रचोदन केलें. प्रचोदन. दे इन्स्टिगेटेड हिम. Go and ask the property from your father. Our संवसारान 2 things. One is inspiration, another is instigation. Inspiration म्हळ्यार प्रेरण. Instigation म्हळ्यार प्रचोदन. प्रेरण दिवचें पवित्रात्म्यान, प्रचोदन करचें सैतानान. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Inspire before you expire. तुमकां एक्सपायरी डेट आसा. म्हाका 44 जाली. तितली जावन आतां 22 2 फावटी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. म्हाका गोतून आनी कितल्या वर्सां वाचता म्हणून. आमकां एक्सपायरी डेट. एवरी वन हॅज गॉट एक्सपायरी डेट. बिफोर दॅट कम बॅक टू गॉड, बिकॉज यू आर गोईंग बॅक टू गॉड. तुम्ही देवा थंय फाटी येतात. आमकां रसलो बाप आमकां फाटी घाण घेता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आका वेचीक पुताक इन्स्टिगेशन, पातक इन्स्टिगेशन, प्रचोदन. पळय मुवी, पळय ब्लू फिल्म, पळय सेक्स कर, चॅट कर, राती 10-12 वरां उपरांत चॅट कर, लगड वच. पयले आमी न्हिदताना राती उडास करा उश्या बोगले कितें दवरतले हांव. कोण तांणी बायबल दवरतले हांव ना. आतां उश्या बोगले कितें दवरता हांव. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सकाळी उठ्ठाना आमी कितें आपटता हांव पयलें. प्रेज द लॉर्ड. डेंजर. एडिक्शन. सेक्स, ड्रग्स पिवणे मात्र न्ही, मोबायल थोड्यांक एडिक्शन जाला. एडिक्टेड. प्रेज द लॉर्ड. आज आमी एडिक्शनांतून भायर येयचोय. वी शूड बी फ्री. रिपेंटन्स. पातक आमकां स्लेव्स, गुलाम करता. पश्चाताप आमकां फ्री करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. धाकटो पुताक प्रचोदन केलें. आज तुम्ही प्रचोदन करताना पप्पा मम्मी गाळी दितात घरात.
आवयकडे बापाईकडे झगडातात. वो येऊन म्हणा लागलो, पप्पा पप्पा तू ये बेप्पा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका म्हज्या आस्तीचो हिस्सो दी. कितें दी? आस्तीचो हिस्सो दी. आनी तो कितें करी लागलो? बापायन कितें केलें? आस्त वांटली. थोडे बापाय आसात, भुरग्यांनी झगडचें नाका, हांगात घर बांदून रावतलो म्हणून आस्त वांट्या घरान दितात, आनी वांट्या घरान दिली. ओ पुतू न्हय बुतू कितें केलें? आस्त सगळे इकली, पयशे काण गेलो, पयशेल्या गांवाक गेलो. गोईंग फार अवे फ्रॉम फादर, गोईंग फार अवे फ्रॉम चर्च, सॅक्रमेंटांतावन, इगर्मातेतावन, देवातावन पयस वेचें. दॅट इज अ सिंबॉलिक. जेजू सांगता आज आमी ती वेचीक पोत. पयस गेलो, पयशे आसतना फ्रेंड्स सॅल्यूट पुरो, मनी 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 मनी. पूण पयशान ताका नास केलें. खलवंता लागीं गेलो, फातक केलें, पयशे काबार जाले. काबार जातना कोणी नात, आतां गुले नात. पयशे आसतना सक्कड सॅल्यूट मारतात न्हय गी. अय्यो कितले आमकां होगाळीस येतात न्हय गी. प्रेज द लॉर्ड. पयशे नातल्यार कोण्णी हुंवाना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पूण जेजू आसल्यार सक्कड हुंगतात. प्रेज द लॉर्ड. आनी वो कितें करी लागलो? निमाणें ताका काम करया म्हणून मोन आयलें. खंय गेलो तो? कोणें काम दिलें गे ताका? ना. निमाणें खंय पावलो? कोणाच्या गुडाक? फर्स्ट क्लास एअर कंडिशन. दुकराचो गूड, फर्स्ट क्लास एअर कंडिशन. स्मेल, आहा. प्रेज द लॉर्ड. पिगेस्ट्री. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो दुकरा गुडाक गेलो कित्याक? कोको मेमे मेळटा गे म्हूण पळोवंक. प्रेज द लॉर्ड. पळया खंयची गत बापाय वट्टू आसतना, आमी देवा वट्टू आसतना कशें आसता? पातकाच्या कोंडाक येतना दुकराच्या गुडाक पावता हांव. तेय ताका मेळोवना. कित्याक दुकरांक खाण घालतना पळया दुकोर पाय शिमटी पुरो लोळोवन खावन पुरो खाता दुकोर. त्या खातीर आमकां खाताना म्हणटात दुकरान केल्ल्या बरी खाय नाका रे म्हणटात. वय गी. प्रेज द लॉर्ड. ताणें हात घाल्यार ताजो हातूच उरचो ना तुलो. तवळ ताका कितें आयलें? बूद आयली. केदळ बूद आयली? भूक लागतना बूद आयली. प्रेज द लॉर्ड. आतां पळया तो कितें करता? दोन विशय हांवें तुमकां सांगले, पश्चाताप आनी गुन्यांव, आ गिल्ट फिलींग. पश्चाताप, तो ताका गिल्ट येवंक ना, ताका पश्चाताप आयलें. ताका कोणाचो उडास आयलो? बापायचो उडास आयलो. आमकां कोणाचो उडास येजय? देवाचो, जेजूचो उडास येजय. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर तो पयलें ताणें केलें, स्मरण केलें, ही रिमेंबर्ड. सेकंड, ही रिपेंटेड, पश्चाताप पावलो. थर्ड, ही रिकन्साइल्ड, संधान केलें. चौथें, रिन्यू, नवें जिवीत. पांचवें, रिजॉयस इन द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तो उठलो, फाटी आयलो. पळया आतां घरा व्हडलो पूत आनी बाब आसात. बाबा जेवंक म्हूण येताय? जेवंक म्हूण येताय. कित्याक? धाकटो पूत ना. आतां एग्जाम्पल, तुमच्या घरात झगडें जालें. झगडें जावन पूत गी धू गी मार गी कोणा फाटल्यान धांवली गेली, झगड पुरो घर विबाड करून गेली. तुमी बापायनी आवयनी झगडली झगडली धांवली पुरालें. मोरतना मोर्च्या तणीर आसतना आवय कोणाक विचारता? म्हज्या त्या पुताक एक फावटी पळयचें आसलें, म्हज्या त्या दुवेक एक फावटी. आवयचें काळीज तें, बापायचें काळीज तें कोणाक समजोवंक साधना. त्या खातीर बायबल आमकां सांगता, हो बापाय जेवनातलो. भाऊ म्हणटालो खंय, अरे बाबा जेव ना, हांव मागीर जेवता. तुमकां जालें ताजे विशय चिंताय, तो ताजी हात घाण घेवन गेला. प्रेज द लॉर्ड. पूण बापाय थंय बरो वसो आसा. एक दीस न्हय एक दीस म्हजो पूत फाटी येता. एक दीस न्हय एक दीस म्हजी भुरगीं फाटी येतात. त्या खातीर आज तुमी डिवायन रिट्रीट सेंटर पोट्टा केरळाक तुमी आयल्यात. ताळयो भेटून त्या देवा घरांत या. बापाच्या घरा फाटी आयल्यात. Praise the Lord. Praise the Lord. Decision to come back. फाटी आयलो. फाटी कसो येताना बऱ्यान गेल्लो. फाटी येताना अस्क जाला. आंगार सोमा हाड कातना, वस्तूर पुरो पिंजला, केस पुरो गळ्ळ्यात, दोळे गळ्ळ्यात. बापाय कळोवंक मेळ्ळी की ना पुताची? मेळ्ळी. तू कितलोय पातकी जा, तुजी वळख देवाक मेळटा, भिये नाका.
पूत आयलो की बापय धांवलो. बापय धांवलो गेटी कडेन. पुता पोटलून धरून किस दिले. ताका पुताचे हक्क पाठी दिले. जेजून कुर्सार मरोन देवाची भुरगीं जावचे हक्क आमकांय पाठी दिले. प्रेज द लॉर्ड. आमी देवाची भुरगीं. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. प्रेज द लॉर्ड. आमी सक्कड उबे रावया. प्लीज स्टँड अप. सक्कड उबे रावया. दोन्ही हात वयर उबा राव. वेशीक पुता बरी आज आमी पयस गेल्या. म्हज्या ड्रग्सान सेक्सान की आनी मोबायलान की चाटान की पियोवण्यान की खंयच्यान तूं फाटीं गेलाय. घरा मागण्या बसताय की घरा मागण्या आगी कुटुंबा मागण्या आसा गी मिसाच्या बलिदानाक येताय गी अनैतीकपणान जिवन आसाय गी आज फाटीये. कम बॅक टुडे. कम बॅक. जेजू थंय फाटीये. हे सेंटर आमकां आपोवणें दिता जेजूच्या मोगा फाटी येवंक. रिटर्न इन टू गॉड. मेटानोया. कम बॅक. फाटी येया. जीसस आय लव्ह यू. बापा हांव तुजो मोग करता म्हणलो तो. तर आज आमी सांगया दोन्ही हात वयर उबार व्हडा तळ्यान स्तुती कर. देवाच्या मोगाक आमी फाटी या. हालेलुया. 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 व्हडा तळ्यान व्हडा शब्दान सोम्या जेजू तुझ्या नांवा नव्यान शिकयला. तुजी सत्ता या बायबल कन्व्हेन्शन भुरग्यांक कळीत केल्यान. बापा हांव अस्तेत. आमी अस्तेत. तूं बळवून तुझे प्रवादी फात्रियार्क अपोस्तल अस्कत. आमी याजक अस्कत. दया दाखय आमचेर. दया दाखय म्हज्या भुरग्यांचेर. आमची भक्क बोगशी. आमचे ग्राणे आयक. आमचे गुन्यांव काडून उडय. आमचे अपराध बोगशी. आमकां एक नितळ काळीज नितळ मोन दी. पश्चाताप काळजान फाटी येवंक कृपा दी. टच. Tell our for your glory. Hallelujah. 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 बशी आमच्या जाग्यार काणिकेच्या कांतार आमी गावया. आमचे वोपसिता बापा मोन आमचे अर्पिता तुका. तन आमचे भेटयता तुका. कान घे बापा. तन आमचे वोपसिता बापा मोन आमचे अर्पिता तुका. तन आमचे भेटयता तुका. कान घे बापा. वायन गुंडो तुका भेटोवचो. साक्ष आमच्या कश्टा वावराचो. घे तूं मोग आमच्या काळजाचो. कान घे बापा. तन आमचे वोपसिता बापा मोन आमचे अर्पिता तुका. तन आमचे भेटयता तुका. कान घे बापा. बेरावया म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आमच्या भविसभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव दयाळ बापा या वेदीचेर तुका भेटोवंक ही दानां आमी हाडल्यांत. हे भेटोवणे वरवीं नव्या कराराच्या मध्यस्थाचे दुसरशी आमकां पावय. ताच्या अमोलेक रक्तान आमकां दोन पवित्र कर आनी तुज्या दैवीक जिवितान आमकां नवे कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा
सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासोंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फैद्यासो तूं देव बोव मोगाळ आनी काकोळदार आमा बातक्या बोगसूंक सदां तयार तुजेशी परत येवंक तूं आमकां आपयताय परतून परतून मोडला आमी तुजो करार तरी आमकां तुज्या भुरग्यांक तुवें सांडूंक नाय सोडूंक नाय बगार तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त वरवीं केदीस मोडून वचत असल्या संबंधान तोच मनशाच्या कुटुंबाक एकवटलाय आनी आतां दिताय आमकां हो काळ कुरपेसो हो वेळ तुज्या वेगेन परत येवसो वेळ एकामेका लागीं बोगसाणें मागसो आनी एकामेका काळजांत तावन बोगसूसो आनी हे परी जेजू वरवीं नवी जावसो पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बरोवंक उक्ती दवरून आमची काळजां सगळ्या मनशाची सेवा करूंक तूं आमकां आपयताय आनी तुज्या पोवण्या पाळो दिवंक तूच गठाय आनी बोळ दिताय देखून अशाप जावन आनी दिनवाशी काळजान सर्गीच्या दळबाराच्या एकवटान तुजे मोगाची आमी वाखाणी करताव आदी जेजू वरवीं आमची सोडवण तुवें केल्ल्यान तुजी स्तुती आमी गायताव Povit, povit, povit dărbaranso, servis portun, s'organisom sărborla, tu ce-avui baba. Un sărghitu cacei, un sărghitu cacei, un sărghitu cacei, cei, un sărghitu cacei. Servis corace nabi, Ietata cacei, un sărghitu cacei, un sărghitu cacei. बापा संवसाराच्या सुरवेर तावन मनीस तुजे बरे पवी जावंक शाक ताच्या बऱ्या पडटा तें तूं सदां करीत आयलाय तुज्या पुता जेजू सवे आमी तुजी भुरगीं तर आतां हांगा एकवटलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी ह्या आमच्या देण्यांचेर तुज्या पवित्र आत्म्या धाड ताच्या पदवेन जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्तची कोडू आनी रगत आमी सांडलेली आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बोळ नासलें तेन्ना भोव व्हडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नासलेलो जावनूय आपणाक आमचे अधीन केलो आनी कुर्सार मरूंक तो तयार जालो आपले हात सर्गा आनी संवसारा मध्ये विस्तारच्या आदी आनी एक शाश्वत करार स्थापूंक वेच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो जेवणार बसलो जेवणार आसतना ताणें हुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमी घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच बरी शेवाण जाता सगळी रचना आपणा सवे बापाच्या वेंगेन परतून हाडूंक आपूण कुर्सार रगत वारोवंक वेता म्हूण जाणा जावन ताणें दाका वायनान भरलेली कास घेतली तुका नव्या धीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुबेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचे हे रगत भातकाचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे बसत
आनी सुबेस मनशा पासो ते वा रावतले हे म्हज्या उगडासाक खरात. बवडतो सो घुटपोर गोठूया तोच मी मरणांतलो बुटला तो म्हजो सोमी सर्दी बी बागोवन दीत सजी गाजोवन दीत तो जेजू क्रिस्तो जेजू आमचे पास्क आनी सरानांत असली शांती देखून ताजो उगडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जिवनपण आमी समरमताव आनी ताच्या येण्याच्या बागे दिसाक आमी आशेवन रावताव. देखून विश्वासी आनी खऱ्या देवा मनशाक तुजी इस्तगात नव्यान जोडून घेतल्या तीच बली आमी तुका आतां समर्पिताव. कणवळ्या बापा जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या ह्या एका बलिदानांत वांटो दिलाय तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी पवित्र आत्म्याचे सक्तीन भेद आनी वेगळाचार नासलेल्या एकेच कुडीन तांकां एकठांय. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा आमच्या ह्या दियेसीसच्या गोवळी बापा कडेन मोनाच्या आनी काळजाच्या एकवटान आमकां सांबाळ. काकुळदारा देवा आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक तुज्या गोपान घे. विशेश जावन नागपूरचो आर्चबिस्प ह्या सेंटराचेर बारी मोग वचून एरियेक वर्सां येवचो देवादीन जावन आज ताका मातये पावला पायला अब्राहम विरुद्ध कुलंगारा ताच्या आत्म्या खातीर आमी मागतां. एक दीस तांचे बरोबर आनी अवकार मरे धर्मदूता सांगाती भगवन कशी तुज्या भगवंता मोदें सरकार तुज्या मुखार आसतलें म्हूण आमकां भरवसो आसा. हो वेळ पावसर तुज्या राज्याची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना कुसदेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन ससनाक जिवांत असलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिनू आसूंक पावतेल्याव. दोनी हात आमच्या वयर उबारुया. आमचे भुरगीं बाळां आमचे पातकां आमची अस्कत काय आतां आमचे मदें आसा केवळ उंडो आनी वायन न्ही जेजूच आमचे मदें आसा. जेजू खरोच हजार आसा. एम्माऊस वाटेर वळख धरली तांणी तो जेजू म्हाका अस्कत्या तुमकां अस्कत्यांक आशिर्वाद करता. सर्ग उक्तो जाता आमकां आशिर्वाद करता. मौनपणी मागा मागीर हांव तुमकां स्तुती करूं सांगतना तुमी स्तुती करची. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेधार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. हालेलुया 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 हालेलुया. तुम्ही जेजू तुझ्या याजाक जावन म्हाका नम्यारल्या खातीर तर याजाका खातीर हांव मागतां. आमच्या पवित्र सभेच्या राष्ट्रांचेर आशिर्वाद घाला. ह्या भुरग्याचेर ह्या कोंकणी बायबल कन्व्हेन्शनाचेर हांच्या काळजान परिवर्तन दी. नवे जीव येता. हात उबार कोणा खातीर मागतात कुटुंबदारांचेर ह्या येवकारीचे आशिर्वाद देव देवन दी. हालेलुया 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 हालेलुया. आज जोडयां तकले बागावन आराधन करया. आमी एकामेकाचे हात धरया. आज एकामेकाचे हात धरया. हात वयर उबारा. हात वयर उबारा. सक्कड सांगाता मेळोन जेजून शिकयलेल्या मागण्या म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येव. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निभार. आतां तशेंच धरा. सुटकेचे मागणे सोमा आयका. सुरवेस परा. सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोश नत्रेक तेल्यांक आमकां
तुझ्या उदार का कोळतीन सोर पातकांतली सुटय आणि सोरांकांतांतली वाटाई कित्या राजवडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना दुनियात काळजाचे दवरा शांती खातीर मागया मोडुल्ल्या मोनांनी घरांनी कुटुंबांनी शांती आमच्या केरळा स्टेटान कर्नाटका स्टेट तुम्ही आयिल्ल्या स्टेट गोवा महाराष्ट्र या सगळ्या इंडियेचेर शांती समाधान मतांतलेपण पयस वचून दी सगळ्या संवसाराचेर शांती ती शांती म्हज्या काळजांत हांव आराम जावं दी सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्याक धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता आमच्या पत्काचेर दय पळोवन तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तू जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे असो तुमचे सोवे असो एकामेका शांती दियात देवाची शैली संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शैली संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शैली संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ताच्या मिसळण्या वरवीं आमकां ती सवतेल्या ससनाचें जिवीत मेळो सुम्या जेजू क्रिस्त तुज्या कूड आनी रगत हांव सेवंक येता ती म्हज्या झडती आनी केस ताडिना जावन पूण तुज्या काकोळतीन म्हज्या आत्म्या तशें कुडी भलायकी आनी वखद दिवं ए देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती ह्या शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सोम्या म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळून दी
दोन्ही हात आमचे वयर उबारून जेजू स्वाती गोळ्या सर्गीत तू देवो सोदू आमच्या काळजांत आयल्या जेजूक आमी स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. बऱ्या गोवड्या आमच्या काळजांत आयलाय त्या खातीर आमी तुका हरकां दिता. आमी सेवलोलो उंडो आमी सोमयाच्या जेवणान वांटेली जाल्या सोमयाची भाऊ भयणी जावन देवाची भुरगीं जावन जिओचे बाग आमकां मेळोवन दी. हे येवकारिस्ता आमकां तेर स्वास पर्यंत घटाय दिवन दी. उरलेल्या दिसाचे आमचे रेतेर आशिर्वाद करून दी. आमच्या भुरग्या बाळाचेर कुटुंबाचेर आज राती आमकां बरी न्हीद देव भाव करून दी. पश्चातापाचें काळेज सुटव्या कुंसारा बोल दिवन दी. येवकारिस्ता द्वारे कुडीची मदीची भलायकी आमकां फाटी मेळोवन दी. टच bless the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रार्थया आम्हा मनशाक चडवण दिवनशाक जेजूच्या नांवा शिवाय ह्या संवसारांत दुसरें खंयचेंय नांव ना. प्रेतीवन बापा तुझ्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी तिंबी मोडची म्हूण तुवें येवचिले. ह्या तुझ्या मोगाच्या येवजणे पासत हो दिन वासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशा पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सरकार तुका ससनाक वाकणूक आमकां फावय म्हूण आमी प्रार्थिता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. हंदीसर पोद्वेदार देव बाप पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतेन आनी ताणें दिल्ल्या पेकोवणेन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार.